I have seen most of the schemes are not implemented. Implement जायना. कित्याक लोकां पर्यंत ते पावना. Why wait people to even come to the panchayat? Panchayat and we should have a sort of mela-like thing in certain panchayat. उमक्यो स्कीम्यो, उमक्यो घर सारको करपाक उमके मेळटा. ST लोकां इतले मेळटा, OBC लोकां इतले मेळटा. Make that number of cases, prepare the papers and release of the money to them. In their hand, you can have a function. Take this type of governance to the grassroots. This should be your aim. Even my deputy director is there. We will have these small sort of meetings or melas, whatever you want to term it as. But go to the grassroots level and it will happen. थोड्या 1000 मेळटा तो 1500 मेळटा तो 2000 कितें स्किमीचेर मेळटा तो खूब महत्वाचें जाता. तेंचो कारोबार चलता, तेंचो संसार चलता. तेका लागून स्किम्यो जेन्ना सरकाराच्यो आसा आनी जेन्ना जितले आमी स्पेंड करता आमकां मागीर सेंटरा कडल्यान फंड्स मेळटले. देन इट इज नॉट आवर ड्युटी टू डू दीस. आमचो कर्तव्य न्हू लोकां पासत हे मोडपाक हे पयशे. पूण आमी एकदां करना. सुशेगाद ऑफिसान बसता, कोण येता तांकां एटेंड जाता. ओन्ली लायसन्सीस इश्यू करपाचे, रिपेर लायसन्स दिवपाचे हे आमगेलें काम जाता. हें जावपाक जायना. स्किम्योय लोकांक पावपाक जाय आनी हे दृश्टीन तुमी काम करचें पडटलें. I think there was a time when Goa was practically garbage free. We never saw garbage along the roads of the villages of Goa. Today it is a sad sight. And I know that the new panchayat bodies that have been elected are going to take up this task as a challenge. As a challenge. And in fact, I was just talking to the Honorable Minister with respect to funds, because keeping the village clean, making sure that the garbage is collected, disposed, needs funds. And the Honorable Minister has said that the panchayats will be provided with the funds to make this task possible. अत्यंत महत्वाचे म्हळ्यार ह्या वर्सा आमचे जे डायरेक्टरेट आसा म्हणजे आमचे पंचायत मिनिस्ट्री गोंयची ती नोडल डिपार्टमेंट आसा स्वच्छता अभियान मिशना खातीर. डायरेक्टर आसा ती मिशन डायरेक्टर म्हणून आसा. आमची फूल जी टीम आसा तांचे पहिले आतां कर्तव्य आसतलें की गार्बेज कशें क्लीन करप, आमची जी सिटी आसा ती कशी क्लीन करप, प्लास्टीक पासून कशें मुक्त उरप आणि त्या खातीर आमकां सेंट्रलाचो सुद्धा फंड्स येतले. टॉयलेट प्रत्येक घराक टॉयलेट आसूं जाय आणि प्रत्येक घराचे जे आजूबाजूचो परिसर आसा तो स्वच्छ आसूं जाय. हे आमचेर एक जबाबदारी घाल्ली आसा. आणि आता तुम्ही सगळे निवडून आयिल्ले आसात, नवीन आसात. हांव सुद्धा डायरेक्टर नवीन आसा, डेप्युटी डायरेक्टर नवीन आसा, आमचे पंचायत मंत्री सुद्धा नवीन आसात. तर आम्ही सगळे नवीन आशिल्ल्यान आमच्या भितर खूब एन्थुजियाजम आसा आणि काम करपाची उमेदी आसा. तर सामके आमचे जे पहिले कर्तव्य आसा ते क्लिनलीनेस ताजेर आमी सामको भार घेवपाक जाय.